नमस्कार. विश्व कोंकणीच्या CA साधक सिरीसाच्या या कार्यक्रमाक सकड वीक्षकांक हांव हार्दिक जावन स्वागत करता. आज आमगेलोट्टू मे 2024च्या CA फायनल एग्जामांतू पास जावन आशिल्ल्या CA पृथ्वी कामत हांकां हांव ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. सो हांगेल ಬಗ್ಗೆ एक ಕಿರು ಪರಿಚಯ दिवची म्हणजल्यारी हन्नी के पृथ्वी कामत म्हणून मंगळूर हांगेल जन्म जाल्लो आसा. हांगेला B.Com हांनी इग्नू दकून कल्लेलो आसा. हांनी केंद्रीय विद्यालयांतू हांगेला फुडली शिकवण कल्लेलो आसा. तशी हांगेल अन्नाल नांव के वासप्रकाश कामत म्हणून, अम्माल नांव के विनीता V कामत म्हणून, हांगेला बम्मून जावन आशिल्ल्या CA वेंकटरमण किणी म्हणून आनी तांगेल्या नणंद CA अनुषा किणी म्हणून. सो हांनी BK रामदायनी अँड को LLP बेंगलोर दकून हांगेला आर्टिकलशिप कल्लेलो आसा. तुमगेल आतां CA फायनल्स एग्जाम पयर पास जाल्लो आसा. सो ह्या एक नमुन्याचा फ्रूट मेळ्ळा म्हणके. सो ह्या फ्रूट मेळटना तुमगेल घरकाड कशी खूश आशिल्ली, हाजे नंतर कशें जाल्लें म्हूण एक तुमी एक संक्षिप्त जावन सांगतात की. जुलै 11th आमगेले रिजल्ट आयिल्ले. सो त्या दिसू वॉज द बेस्ट डे ऑफ माय लायफ. आय रिमेंबर की एक प्रोफेसरान म्हळ्यार हांव इंटरमिडिएट शिकतना एक प्रोफेसरान आमकां सांगिल्लें आनम्मल दोळ्यान तूं खुशीरी एक टियर्स ऑफ जॉय येवची म्हळ्यार द डे देर चायल्ड इज बॉर्न अँड द डे दॅट चायल्ड अचीव्स समथींग. सो त्या दिसू हांव म्हगेल्या आनम्मल दोळ्यान तूं दॅट टियर्स ऑफ जॉय पळयलें. सो दॅट वॉज अ डिफरंट फिलींग and as well as एक achievement नावा येद्रा CA म्हणून. so that was also a great feeling. so तेशी पळयता सांगतात सकाळी की नांव तुमकां दिवचें कामत म्हूण दिवचें. तुमगेलें नांवान तूं कामत म्हूण आसता, तुमगेलो सरनेम आसता. पृथ्वी म्हूण तुमगेलो आनंद दिवन आसता. CA म्हूण तुमी एक्चुअली अर्न करून आसता. सो दॅट्स अ व्हेरी फॅन्टास्टीक मुवमेंट म्हूण सांगी येता. तशी आज आमकां हांगेल्या आमकां मेळ्ळेल्या श्रमा ಬಗ್ಗೆ फला ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು बट ह्या श्रम कितले कश्ट भोगल्यांची ताजे ಬಗ್ಗೆ तुमी एक थोडे संक्षिप्त सांगूं येता. म्हळ्यार CA कोर्स रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन. सो हांवें म्हळ्यार डेली डिसिप्लिन आसूंका, हार्ड वर्क करका, वाजूका, ते एफर्ट्स घालका. सो फ्रॉम माय CPT टू टिल फायनल that requirement of effort, hard work ते करपाची. सो that was वय. सो तुमगेला आतां CPT म्हूण म्हणलेला. CPT देखून आमी इनिशियल स्टेजार देखून काडची म्हणजे जाल्यार CPTन तुमी एके इंटरांतू फायनल्सांतू तुमी कोचिंग जो घेतिलास की. सो मागीर शिकवणे वेळार तुमकां कशें कशें तुमकां मार्गदर्शन जाल्लें. सो त्या थोडे आमगेल वीक्षकांक सांगल्यार उपकार जाता आशिल्ले. CPT आनी इंटरमिडिएटाक हांव कोचिंग घेतिलें. बट ड्युरींग फायनल वॉट हॅपन्ड वॉज म्हगेल कोवीड टायमार आयिल्लें हांव फायनल बरोवचें हें अटेम्प्ट. सो वॉट हॅपन्ड वॉज तेन्ना म्हळ्यार फेस टू फेस कोचिंग वॉज अ लिटल बॅक स्टेपार आयिल्लें. वी मोर ऑफ ऑनलायन कोचिंग तेंचे अवेलेबल आशिल्लें. बट आय डिडंट ऑप्ट फॉर दॅट. आय थॉट आय कॅन मॅनेज विथ द सेल्फ स्टडी बेस्ड ऑन द ह्या कसन म्हगेलें इंटरमिडिएट आनी CPT कोचिंगार फावंडेशन एक आशिल्लें म्हणून. सो यूट्यूब रिविजन थ्रू हांव वाजिल्लें. बट आय फील दॅट बिकॉज ऑफ दॅट इट म्हळ्यार म्हगेले केलो एफर्ट्स वयर सकल जावन आसून इट टूक अ लिटल मोर टायम दॅन रिक्वायर्ड. सो टू क्लियर. सो वॉट आय फील वॉज इनिशियल स्टेजार प्रॉपर कोचिंग हांव केलेलें आशिल्लें जाल्यार वूड हॅव बीन अ डिफरंट पिक्चर. सो म्हाका एक विशय कसं काडली म्हळ्यार तुमगेले बम्मून के CA तांणी जावन आशिल्ले के वेंकटरमण किणी म्हणून आनी तुमगेले नणंदय CA जावन आशिल्ले अनुषा किणी म्हणून. तशी तांगेल्या देखून तुमकां जनरली आमी पळयतात की वाडी जत्तरी CA करतले जान मस्त उण म्हळ्यार जनरली वाडी जत्तरी एज्युकेशनान चड जान राबयताची. बट तुमी वाडी जत्तरी तुमी CA पास केलें त्या बद्दलची एक व्हड अचिवमेंटाची. बिकॉज आमी सकाळी पळोवन आसता की वाडी जत्तर म्हणल्यार रेस्पॉन्सिबिलिटी येता. सो बायल मनशाचो वा दादलो मनशाचो ऑब्वियसली सगळ्यांक एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आसता. सो त्यात म्हणल्यार अर्न करता आसता हें आसता. बट स्टील त्या टायमान तुमी कशी काणू तुमी कशी CA केल्ले आनी तांगेल सपोर्ट तुमकां कशी मेळ्ळा ताजे ಬಗ್ಗೆ थोडे सांगल्यार. ह्या पटी एक्चुअली क्वॉलिफाय जावच्याक ऑर इवन रायटिंग द एग्जाम द बिगेस्ट सपोर्ट म्हगेल खातीर आशिल्लो म्हळ्यार म्हगेल बामणू प्लस म्हगेले इनलॉस म्हगेल माय म्हगेल नणंद म्हगेल माव. म्हळ्यार ह्या CA
qualify jalala. It's not only my efforts or Correct. Miguel ekliya sacrifices. Nahi. Everyone in my family has helped me, supported me, and also have sacrificed sometime. Right. Have done sacrifices for me. So tashi. आणि मेगल बम म्हणून he has always supported पुरा help करचे म्हळ्यार आज म्हळ्यार मेगल Right. doubts clear करचे. Right. So in that way he was a very big support system मेगल Right. खातीर. सो त्या बद्दल ऐकून मस्त खुशी जाता. सो नातला रे तो मस्त ऍक्टिव्ह जेन्ना लायक ह्या करतास सो त्या बद्दल खुशी जाता. सो मागीर तुम्ही ह्या करतना CH फायनल्सा करतना तुम्ही खंयचेची लायक मॉक टेस्ट पेपर RTP पेपर्स पर दिल्लस की लायक त्या हेल्प जाता की हांव इन्स्टिट्यूट वचून मॉक टेस्ट पेपर्स बरे न्ही बट घर कडेची सेल्फ म्हळ्यार त्या मॉक टेस्ट पेपर Right. कशे येता तेन्ना टायमर दवरून बसून सॉल्व करता आशिल्ली. ओके RTP इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो त्या वेळी एक पाटी प्रॅक्टीस करता आशिल्ली. ओके सो बेसिकली इन्स्टिट्यूटा देखून कसं मटेरियल आमकां प्रोवायड जाता इज ऑल व्हेरी हेल्पफुल. सो दोज मटेरियल्स शुड बी प्रॉपरली स्टडीड अँड रिवाइज्ड प्रॉपरली. बाय. सो जनरली एक मग कसं काडून म्हळ्यार तुमगेला एक हज वेळार सेलिब्रेशन एक युनीक आशिल्ली ताकून म्हळ्यार जनरली CA पास जाल्यार एक घरकड मात सेलिब्रेशन जावचें तुमगेल विशयान तो 2 घरकड सेलिब्रेशन जाल्लो आसा. सो त्या व्हेरी युनीक मस्त ऐकून खुशी जाल्ली. सो मागीर तुमगेल्या विंगड हज वेळार लायक नवेचे कोणे स्टुडंटान येवका म्हणजे लायक आतां पळयता आसताची व्हिडिओ पळोवन ह्या पळोवन एक येताची मोटिवेट जावन आमी कोरपाची म्हण येताची. सो तांकां तुमी कसो एक गायडन्स कसो दिताची CA येवची म्हणजे जाल्यार CA कोर्ससा ಬಗ್ಗೆ तुमगेले गायडन्स कशें आसा पुरो. CA is one of the best courses what I understand in commerce. Requires a lot of hard work and discipline. So students who get into CA or who are into CA should always remember ki you have to work very hard, you have to be dedicated आणि त्या एक फोकस आसूं कंप्लीट करचे. बाय. सो तुमी म्हणचे हार्ड वर्क ग्रिट आनी डिटर्मिनेशन आसपाक जाल्यार ह्या कोर्स खंडीत सक्सेसफुली कंप्लीट करूं येता म्हण म्हणटा. लायक मागीर तुमगेल्या विंगड सांगता म्हणजे जाल्यार तुमगेल्या CA करतना जनरली वाजूचे चढावत आसता आनी डिसिप्लीन देवन आसताचे आमी बट स्टील तांतू जाल्यार थोडे तुमकां हॅपिनेस टायम तुमी कशें स्पेंड करतले तुमके म्हळ्यार हॉबी परस्यू करतले की कसं करतले तुमी त्या टायमार. म्हाका हॉबीज म्हळ्यार हांव एदेची ड्रॉ करता एदेची स्क्रिबलिंग एदे करता. सो तशें हांव एदे मंडला आर्ट दॅट इज अ लिटल थेरपेटीक म्हळ्यार बसून ड्रॉ करचे. सो आय लायक डुईंग दॅट. आनी आमगे ते एक सानाची सुणे पेट आसा गोल्डन रिट्रिवर ब्रुनो म्हणून. सो ही इज द सोर्स ऑफ जॉय आमगेल घर कडेन. तशी तागेल ओटे तेची टायम स्पेंड करून ते एक नमने हॅपी म्हळ्यार रिलॅक्स जाता. सो आनी आतां कोणें इतको CA कोर्सेसान तूं तांणी येताची बिकॉज इता काऊन म्हळ्यार तुमगेल्या टायमान एक व्हेरी युनीक हें जाल्लो आसा एक्सेप्शनल केस म्हूण सांगीत वन्स इन अ सेंच्युरी जाल्लो ह्या कोवीड जाल्लो आशिल्लो. सो त्या टायमार तुमी आर्टिकलशिपान तूं मागीर एज्युकेशना वेळार त्या तुमकां हॅम्पर करता आशिल्ली की त्या तुमी कशें ओवरकम केल्लो आशिल्लो. During my articleship, COVID actually had started at that time. So work from home mani pura source jalala. So at that time kasa jatta ashil manari usually we didn't have proper timings of work because we were at the leisure of sitting at home ani काम करचे. So tedna wajju chedechi step back jalala. So taj nimit edechi studies hamper jalala. But in a way that time also has helped us in setting up a good infrastructure for work from home. त्या कशी मुखार वचचे ते. सो त्या एक लायक जाल्लो. सो तशी विंगड तुमकां खंयचें दिसता आसलें एक चेडवाक सांगता आसलें म्हळ्यार मुखार सल्ल्या आनमाक कसाने सांगता आसलें तुमकां कसाने दिसता की म्हळ्यार खंयचे एक CA कोर्सेसा ಬಗ್ಗೆ माहिती सांगची म्हणजे जाल्यार तुमकां कसाने आसचें म्हणजे जाल्यार सांगीत आशिल्लें. CA कोर्सान तूं युजली सांगता म्हळ्यार लायक पास पर्सेंटेज येदे हूण आसता पुरा चेडू कोण बरयताची एक पटीक पास जायनाची. सम पीपल पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सम पीपल येदेची सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्टा पास जाताची. So at that time even students as well as family have to be strong. Tani family support is very important.
फेलियर वेळार म्हळ्यार फॅमिली सपोर्ट कितली मेळटा तितली स्ट्रेंथ मेळटा चेडवांक म्हळ्यार इन माय केस ऑल्सो म्हळ्यार म्हाका म्हगेले फॅमिली फुल सपोर्ट आशिल्ले म्हळ्यार वॉट एवर द सिच्युएशन वॉज म्हळ्यार केन्ना जाय न्ही तेन्ना इट्स ओके तूं कर येता यू हॅव द केप त्या कोणी इफ फेलियर वेळार कोणी आमकां येवन सांगताची वी आर विथ यू आमी तुगेलो आसाची तेन्ना त्या चेडवाक एक कॉन्फिडन्स दिता इट गिव्स अ मोटिवेशन उठावन वापस वाजूच्या बैसटाक सो तशी आशिल्ल्या बदलची मस्त गोष्टी खंडीत हांव ओपत की सपोर्ट सिस्टम आशिल्लें कितलें घट्ट आसता की तितलें आमकां मुखार वचपाक प्रोपेल करता सो ना म्हणचे जाल्यार आमी डिमोटिवेट जायना तशी कंटिन्यू करून व्हरच्याक मस्त उपकार पडटा म्हणून म्हाका दिसता तशें तुमगेल्या आर्टिकलशिपाच्या बग्गे सांगता म्हणजे जाल्यार तुमकां आर्टिकलशीप करतना तुमगेलें खंयचे तुमी तें काम केल्लेलें आसा तातूंत तुमकां एक्सपिरियन्स CA फायनल एग्जाम्सान तूं हेल्प पडलेलो आसा की वय हांव आर्टिकलशीप केलें लायक मिड सायज फर्मान तूं सो थंय पुरा एरियान तूं आमकां एक्सपोजर मेळ्ळा सो बी इट इंटरनल ऑडिट स्टॅट ऑडिट टॅक्स फायलिंग्स जावं इवन अकाउंटींग वय येदेची आमकां आशिल्लें सो ताजे निमित्त CA फायनला वाजितना बरती हेल्प जाल्ले म्हळ्यार प्रॅक्टिकल नॉलेज आसता मागीर आतां बसून वाजितना यू कोरिलेट विथ द थिंग्स सो ताजेन बरती हेल्प जाल्ले सो ओके आज आमगे लेद्र येवन तुमी मुखावेल CA शिकतल चेडवांक तुमी एक मार्गदर्शन दिल्लें आसा सो हाजे खातीर हांव तुमकां धन्यवाद सांगता आनी तुमकां ह्या वेदिके देखून कोणाकय धन्यवाद सांगचे आसा म्हणजे जाल्यार तुमी सांगित म्हाका धन्यवाद सांगता म्हणजे जाल्यार म्हळ्यार सुमार जन आसाची म्हळ्यार सुमार जनान म्हाका सपोर्ट केलेलो आसा तशी मेला आनू अम्मा मेल भयणी मेल बामणो मेल माई मेल माव मेल नणंद ताजे नंतर बेगेले हागेले पाची आसा तांणी पाची तागे ती बाप्पा तांणी पुरो आमकां सपोर्ट केलेलो आसा तशी तांकां एक बीग थँक्यू मागीर विश्व कोंकणी प्लॅटफॉर्माक एक व्हड थँक्यू विश्व कोंकणीचे CA साधकाचे एक एविड व्ह्युअर म्हगेले आम्मान आशिल्ले म्हळ्यार कितले एपिसोड्स आयला ह्या CA साधकाचे ते पुरा पळोवन आम्मा एक खुशी जाता म्हळ्यार खंयचे चेडवाले अचिवमेंट पळोवन अँड CA साधकाक एक बीग थँक्यू फॉर म्हाका आपूण एक म्हगेली इंटरव्यू केलेल्याक सो थँक्यू इतली वेळ वीक्षण केलेल्या विश्व कोंकणीचे वाहिनीच्या वीक्षकांक धन्यवाद सांगता तशीच तुम्ही ह्या चॅनलान ह्या व्हिडिओ आशिल्ले तशें तुम्ही लायक करूं येता शेअर करून सबस्क्राईब करायचे धन्यवाद